भागी समृद्धीचे आणि आशीर्वादांचे नवे वर्स तुमकां समेस्तांक हांव मागतां. ह्या नव्या वर्साच्या दाबाजीक मिसाच्या बलिदानाची तेसां आतां वाचून सांगता. जल्मा दिवस आचरशितात मेल्विन फेर्नांडीस आनी जुलियाना फेर्नांडीस, गुरपूर कैकांबा. काजारा दिसाचो वार्षिक उत्सव करतात. आर्ची आनी जुलियाना फेर्नांडीस, कैकांबा, गुरपूर. काजाराचो वार्षिक दीस लॅन्सलॉट आनी ओलिविया लसरादो कलिना. काजाराचो वार्षिक दीस मिशेल आनी ब्रायन डिसोजा मालाड. काजाराचो वार्षिक दीस हिल्डा आनी लिगोरी तावरो नायगांव. काजाराचो वार्षिक दीस संपत किरण आनी लोना सल्डाना बँगलोर. जल्मदिवस आचरशितात रामोना ऑड्री लसरादो पुत्तूर. जल्मदिवस आचरशिता लिडिया मिस्कीत बोरिविली. जल्मदिवस आचरशिता बॅलरी ॲस्ट्रेल आनी ॲफ्रा कंकनाडी. काजाराचो वार्षिक दीस आचरशितात लिडिया आनी स्टीवन मिस्कीत बोरिविली. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, चार्ल्स कार्वालो मुंबय. बरी भलायकी देवान दिल्ल्या पासत लविना आनी किरण डिमेल्लो ताकोडे. मॉली आनी विक्टर रेगो जेप्पू. हेझल क्रास्ता उडपी, गिल्बर्ट क्रास्ता उडपी. विलियम आनी ग्लॅडिस डिसोजा ताने, ग्रेसी डिसोजा उडपी. शांती नोरोना कुवेट, जुलियाना कॉत कुंदापूर. मेलिसा आनी मार्शल मोनिस पुणे. जानेट डिसोजा, मायकल फुटाडो मुल्की. स्टॅनी रिटा रुडी डिसोजा ऑर्लेम मदरंगडी. प्रज्योत डिसोजा शिरवा. निशा डिसोजा मँगलोर. आपल्या त्या समा बसत मिसान दितात रॉबर्ट डिकोस्टा दोहा कटार. सुझान रोड्रिगस न्यूझीलँड. स्टीफन आनी जेरोम स्टीवन आनी जेनिव्यू उडपी. डॉक्टर वीना एन फुटाडो. जॅन्सी लोबो दुबय UAE. बऱ्या भलायके पासत अलेक्झांड्रो रोड्रिगस बोरिविली. तशेंच सर्जरी जावची आसा, ऑपरेशन जावचें आसा तें बऱ्या तरान जावचे खातीर कॅथरीन नोरोन्ना गोरेगांव. आतां सरलेल्या मालगेड्यां बसत मिसां. वर्साचो मरणाचो वर्साचो उडास देवादीन आल्बर्ट कोयल्लो गुरपूर कैकंबा. पुलकत्रीन त्यात्म्या बसत मिसान दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन जोसेफ मेरी नोरोना मँगलोर. देवादीन मोंतू फुटाडो सागर कुवेट. देवादीन पास्कल तावरो दोंबिवली. देवादीन जोसेफ आनी ॲलिस रेबेल्लो उद्यावरा. देवादीन फ्लोरीन मेरी डिसोजा वालेन्सिया. देवादीन अपोलिन कार्डोजा गोरेगांव. देवादीन अनिल फुटाडो बसरूर. देवादीन फादर जॉय मेल्विन फेर्नांडीस जेसवीट सुरतकाल. देवादीन विन्सेंट आनी कार्मिन डिसोजा. देवादीन मार्सेल आनी कार्मिन आल्वा. देवादीन रॉबर्ट फेर्नांडीस. देवादीन मेबल मिरांडा. 20 वर्सांचो मरणाचो वार्षिक दीस मायकल आनी कॅथरीन. देवादीन सिसिलिया आनी रोसारियो. देवादीन जोसेफ आनी मॅगदलीन. कुटुंबान सरलेल्या सर मालगड्या बसत मीस दिता ग्रेसी डिसोजा इस्रायल. मुलगत्रीन त्यात्म्या बसत मीस दिता ग्रेसी डिसोजा इस्रायल. ह्या सर त्या सवा सांगता आमची सर्वांची त्या सवा आमच्या नव्या वर्साचे निर्धार आनी ह्या नव्या वर्सांत आमच्यो सर येवजणी ह्या पवित्र वेदीचेर दोन हे मिसाचें बलिदान दबाजीक रितीन आनी पवित्रपणी भेटोवच्याक आमी उबे रावया आनी प्रवेश गीत गावया. प्रवेश गीत आमी घडया. सुम्याक दिन वसुया मुखांत A52 पेज 40. सुम्या तुझे समोर आल्या बलिदान करत्या काळजा. धन्या तुका भेटयता संतोषान उल्हासा. सुम्या तुझे समोर आल्या बलिदान करत्या काळजा. धन्या तुका भेटयता.
बेत आमकां नवे मिसांग दिला तुझ्या उपकारा करगा पाटयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उदरा आयकूंक थरयता जीवनांत तुझ्या आमी भाग घेता संतोषान उल्हासान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान खात्या काळजान धन्या तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसू भागी नवे वर्स समृद्धीचे नवे वर्स आणि प्रगतीचे नवे वर्स हांव तुमकां मागतां नवे वर्स आरंभ करचें एक वर्तें भाग मोगाचें आमचें जावन आसा पळय देवान आज आमकां जिवंत दवरलां न्हयच आमकां जिवंत दवरलां बऱ्या भलायकेंत आमकां दवरलां न्हयच बरी भलायकी आमकां आसा आमच्या जिवितांत सर सवलत्यो खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक मोगाच्या मनशांचो मोग आनी सर सवलत्यो देवान आमकां वदकसून दिल्यात तर आमी खरेंच भागिनेगी आनी हें नवें वर्स देव आमकां दिता नवें वर्स आमच्या मुखार आसा एक वर्स आनी ह्या वर्साचे 365 दीस मात न्ही सगळें मुखलें जिवीतच आमच्या मुखार आसा आनी देव आमकां ताचो सांगातपण बसयता देव इम्मानुएल गॉड विथ अस आमी तें फेस्त आचरसिलें नाताला फेस्ता वेळार आनी आज आमी आचरता मोरी देव माता देव जावन आसच्या समिया जेजू क्रिस्ताची आवय मोरी माई आमकां सांगात दिता आनी मोरी माय सांगता सर आंज बडवी आनी सर सांत भक्त आमकां सांगात दितात तर तांचे संगात मेळोन जर तर आमी हे नवें वर्स आरंभ केलें आनी नव्या वर्साचे हर एक दीस आनी हर एक घडये ह्या देव हाजरपणांत आमी करसिले तर आमचें नवें वर्स खंडीत जावन समृद्धेचें जातलें न्हयच संवसारी समृद्धी लौकीक समृद्धी आध्यात्मीक समृद्धी आध्यात्मीक प्रगती वाडवळी आमचे थंय खंडीत जावन जातली तर ह्या वर्सा जें कितें आमकां आसा तें आशा अत्रेक मातनी ताचे सांगता आमचे निर्धार ह्या नव्या वर्सा आनी सांगाताच आमचे येवजणी ह्या वर्सांत कितें सकट आमी साधन करी जाय पंथा पावय जाय शेवटा पावय जाय हें सगळें ह्या भोव पवित्र वेदीचेर दवर ह्या मिसाचें बलिदान आमी आम्हा समिस्तांच्या विशयी जावन मनशा कुळाच्या सर गरजां पासत भेटवया आमची पातकां आमची अस्कतकां आमचे सुखी आमी वळखून घेवन येदोळ पर्यंत देवान दिल्ले आमकां दीस आनी वर्सां सबार थरान आमी व्यर्थ केल्यात ह्या तांचो फायदो जोडूं ना देखून देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा उसरी
बेगीन आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसताय आमचे मागणे मानून घे पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थोया सर्गीच्या मोगाळ बापा आमच्या कुळाचे एके स्त्रियेक तिच्या ओंकारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जावंक तुवें विंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून तुवें दिली तुवें आमकां फोव केले येदे व्हरते आवयचें देणें वळखून आमी समेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदांच तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखी वंत महेच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो खरो पाटलाव आमी करूंक फावो हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा आमेन. गणन पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुतां कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोवं आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पोर आपलें मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. जातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पोडू जातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पोडू जातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पोडू तुज्या पळजळीक मुखामळाची दिस्त आमचेर फांकू हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळी सर राष्ट्रां तुजी सोडवून वळखून घे जातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पोडू देवा सर्जनांगा तुका वाखनू सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करू
तूं तांची राजवडकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देसांबासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडू. सर परजा तुका वाखनू सर्वेस पोरा. परजा तुका वाखनू देव आमकां आपलो आशीर्वाद दी आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडू. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडू. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडू. सांत पावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रीये तावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्राखाला आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राखाल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशीन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हे देवाचे उडुपकार. Alleluia, 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 Alleluia. आदि मगा परत्यान परत्यान आनी सबार तरांनी प्रावद्या मुखान देव आमचे लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांगल्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. गवळ्यांनी धांवन धावी वचून मोरयेक झुजेक आनी कवनेर न्हिदलेल्या बालकाक ताणें देखली. बालकाक पळयतच ताच्या विशयांत धर्मदूतांनी सांगले सकट तांकां समजलें आनी गवळी सांगतले ते आयकले सकट अजा पावली. पूण मोरी हो सर संगती आपले काळजान जागोवन दवरून आटयतली. शेकी गवळी आपणे आयकले आनी पळयले संगती पासत देवाक महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटी केले. सगळे देवदूतांनी सांगले प्रमाणेच घडलेले. बालकाक 8वो दीस भरताच ताका सुनात करतना जेजू म्हूण नांव दवरले. हे नांव तो गर्भ समावचे आदीस देवदूतान दिल्ले. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. शुभवार्ता वाचून बगसून पातकां आमची वाडोवपा वाडटा. भोव मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक हांव भागी आशिर्वादांचें आनी समृद्धेचें नवें वर्स 2026
20:1 हांव मागतां. सबार जण 9वें वर्स आराम करतात. सबार तरांची पार्ट्यो करून, घम्मातां करून, संभ्रम करून आनी थोडी संगीत नाचां सांगाता आनी थोडीं जाणां नवी वस्त्रां न्हेसोन आनी थोडीं जाणां बऱ्यांतलें बरें जेवण करून या पिवन करून घम्मातां करून आनी थोडीं जाणां भोंवून 9वें वर्स आराम करता आसतना तुमी तरी ह्या देव मंदिरांत हांगासर जमल्यात. ह्या मिसाच्या बलिदानाद्वारे 9वें वर्स आराम करूंक आशेतात. ह्या तुमच्या जाग्यार तुमी आसात. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन 9वें वर्स आरंभ करूंक तुमी आशेतात. हे 9वें वर्स 2020:1 सगळो संवसार भर हे 9वें वर्स केदें वर्तें भाग आमचें. हे 9वें वर्स म्हणटा आसतना क्रिस्त शाखा 2020:1. क्रिस्त शाखा म्हळ्यार क्रिस्ताच्या जननांतय आरंभ जाल्लो शाखा, ताचे थंय आरंभ जाल्लें हें कॅलेंडर. समिया जेजूच्या जल्माचो उगडास आमकां हाडटा. समी जेजू जल्मोन 2020:1 वर्सां जालीं. हे 9वें वर्स आरंभ करता आसतना पवित्र सभा आमकां देव मातेची परब आचरसूंक उलो दिता. मोरी माय देव माता म्हणजे 9वें वर्स आमी आरंभ करता आसतना सोम्या जेजू सवें देव आमच्या सांगाता इम्मानुएला सांगाता आमी आरंभ करचें. मात न्ही सांगातास मोरये मायेक देव मातेक आमी सांगाता आमी ह्या 9व्या वर्साक मेट काडचें. मोरये माये सांगाता सर सांत भक्त आनी आंज बोडवे सर्गीचो दळबारस आमच्या सांगाता मेळटा. क्रिस्त शाखा 429 इसवेंत इन 429 इसवेंत कॉन्स्टँटिनोपलांत एक विशेष घडीत घडलें. थंयसर नस्तारियस म्हणलो बिस्प आसलो कॉन्स्टँटिनोपलाचो. तो सरमावन दिता आसतना ताणें सक्कड लोकांक उलो दिलो, तुमी आनी फुडें मोरयेक देव माता म्हणून आपोवंक नजो. कित्याक मोरी एक मनीस जावन आसा. एक मनशा स्त्रियेन देवाक गर्भेस्त जावंक असाध्य आनी देवाक जल्म दिवंक असाध्य. देखून मोरी देव माता न्हय. तुमी आनी फुडें मोरयेक देव माता म्हणून आपोवचें न्ही. कॉन्स्टँटिनोपलचो दियेसीसचो लोक घाबरलो. मात न्ही सगळो संवसारभर भावार्थी लोक घाबरलो. देखून शास्त्री आनी जाणारी सांगाता मेळोन नियाळ करूंक लागले, अध्ययन करूंक लागले आनी 431 इसवेंत कावन्सील ऑफ एफेसूस सांगाता मेळ्ळें. पवित्र सभेचे एक महासभा थंयसर सांगाता मेळ्ळी आनी त्या महासभेंत पवित्र आत्मेच्या मार्गदर्शना खाल एक दृढ निर्धार पवित्र सभेन हाती घेतलो. ते जावन आसा जेजू जावन आसा सोमी देव इम्मानुएल देव आमच्या सांगाता. मोरये मायेन आपल्या गर्भांत ववयल्लें इम्मानुएलाक देव आमच्या सांगाता सोम्या जेजूक. देखून तिणें इम्मानुएल देव आमच्या सांगाता हाका तिणें जल्म दिल्लो. देखून ती न्हयच मनशा सैमाच्या सोम्या जेजूची आवय, देव सैमात आसल्या देवाचीच आवय. देखून मोगाचें आज आमी भावार्थान आनी धैर्यान प्रकट करता मोरी माय जावन आसा देव माता. म्हज्या जिवितांत हांवें वाडटा आसतना म्हाकाय एक सवाल म्हज्या काळजांत मतींत उप जाल्लें जावन आसा. मोरी कशें देव माता जावची, ती देवाची आवय गी. म्हाका पवित्र सभा स्पश्ट करता मोरी माय देव न्हय. बकार सोमी जेजू देव जावन आसा आनी देव आमच्या सांगाता जियोंक आशेत आसतना ह्या संवसारांत येता आसतना मोरी ताका गर्भांत ववयता. सोमी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो, देव जावन आसलो जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां मनशांक ताच्या देव सैमांत भागीदार करूंक. आनी मोरी माय देवाच्या त्या देव सैमांत भागीदार जाता. ती मनीसच म्हज्या बरी तुज्या बरी. आनी मोरये माय ती आमी त्या देव सैमांत वांटेली जावंक आपोवणेन जोडलेले जावन आसा. सोमी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां देव सैमांत भागीदार करूंक. देखून खुर्सार तो उमकळो नासतना ताणें सांगलें जावन आसा ही तुजी आवय. आनी मोरये मायेक सांगलें जावन आसा हो तुजो पूत, ही तुजी धूव. म्हणजे आमी सर मोरये मायेची भुरगीं जावन आसा. जेजूनच आमकां मोरये मायेच्या आवयपणाक समर्पण दिलां. सोमी जेजू आमचो मालगाडो फावतर
आमी समिया जेजूची भाव आनी भयणी मोरये मायेची भुरगीं सासणाच्या ससनाक त्या भक्तांच्या एकतरांत देवापाच्या मुखामळाच्या परजडांत जियोंक आपोवणे मेळ्ळेली जावन आसात. देखून नवें वर्स आमी आरंभ करता आसतना इम्मानुएल देव आमच्या सांगाता म्हणून आमी फुडें सरचें जावन आसा. नवें वर्स आमच्या दोळ्या मुखार आसा. नवें वर्स तें खालीच आसा, नितळ आसा. संपूर्ण तरान तातूंत कांयच बरोवंक ना. त्या नवें वर्स म्हणल्यार त्या बुकान, त्या नोटबुकान, त्या कॅलेंडरान आमी जर तर मोरयेमायेक सांगाता घेवन आमी नव्या वर्सांत आमी प्रवेश केल्यार मोरयेमायेचीं उतरां आमच्या काळजांत सदांच जिवी आसतात. मोरयेमाय पातेली देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणून. आंज बडव्या घाबरियेलान तिका म्हणटा आसतना देवाक साध्य म्हणचें कितेंच ना म्हणटा आसतना मोरयेमायन म्हळें आपले हांव सोम्याची साकर न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. आनी मोरयेमाय आपलो भावार्थ देवा थंय दवरता. मात न्ही देवाच्या त्या उतरांक संपूर्ण तरान खालती मान घालता आसतना देवूच तिचें जिवीत चलोवन व्हरता. आनी तिच्या जिवितान देवान वर्ती खामा गेली. ती एक साहस सोडवण दान जाली. समिया जेजूच्या सोडवणेच्या कामांत ती संपूर्ण तरान भागीदार जाली. काना नगरी पयलें अजाप करतना मोरयेमाय थंयसर आसलें आनी वर्तें अजाप मनशा कुळाची सोडवण करता आसतना त्या खुर्सार मरता आसतनाय मोरयेमाय खुर्सा मडी उबी रावली. मोरयेमायची 2 रुपणी महान जावन आसात. एक आमी म्हणटा माडोन्ना आनी एक पियात. माडोन्ना म्हळ्यार जेजू बाळकाक मोरयेमायेन आराम धरनासचें ती एक इमास. आनी एक जेजूचे निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार व्होवन आसचें ताका आमी म्हणटा पियात. हातूंत मोरयेमाय जेजूच्या सुरवेर अखेर पर्यंत जेजूक तिणें सांगात दिलो. देखून देव बापान तिका कुडी आत्म्या समेत सरकार व्हेली आनी सर्गा संवसाराची राणी म्हणून देवान तिका कुरवार केली. तर मोरयेमाय सांगता आमी नवें वर्स जियोंक आमी आरंभ करता आसतना मोरयेमाय बरी आमी आमच्या जिवितांत सांगल्या वेळार आपले हांव सोम्याचो साकर, आपले हांव सोम्याची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं म्हणटा आसतना देवूच आमचें जिवीत चलोवन व्हरता. देवूच आमच्या जिविताची चरित्रां तो बरयता. आनी जें कितें देव बरयता, जें कितें देव आमच्या जिवितांत घडाशें करता तें खंडीत हांव मोगाचें न्हू सासनाक बाळटा. आनी आमच्या जिवितांत आमचें नवें वर्स आरंभ करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत सर संगती खातीर मोगाचें न्हू आमी देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिवंक फावो. आज सकाळीं उठून पयत पुस्तक वाचता आसतना म्हाका मेळ्ळें देवाचें उतर कोरिंथकारांक बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 2ऱ्या अवसरांत थंयसर 14व्या वडीर सांत पावल म्हणटा सर संगतींनी देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप कित्याक तो आमकां ताच्या जैताच्या परिवारांत वांटेली करता आनी आमकां क्रिस्ताचो सुगंध करता. कितली अपुर्बायेचीं उतरां. आमी सर संगतींनी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक फावो. तेन्ना म्हाका उगडास आयलो 2ऱ्या महाझुजा वेळार एक स्त्री तिचें नांव कोरी टेन बूम म्हणून ती एक डच देशाची ती त्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत कश्टाली. उपरांत ती 9 वर्सां आनी 1 वर्सां वाचली आनी ती तिचे 11चे दीस अमेरिकांत तिणें करसिल्ले जावन आसा. 2ऱ्या महाझुजा वेळार 60 लाख लोकांक कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत गॅस चेंबरांनी लगाड काडलेलें जावन आसा. 60 लाख म्हळ्यार आमी चिंतयेत आमचे दक्षिण कन्नडा या उडपी सगळे जिल्ल्यांत आसलो सकट लोकांक सांगाता गेल्यार ताच्याकी 60 लोकांक ताणें गॅस चेंबरांनी लगाड काडलेलें जावन आसा. आनी विशेश जावन जू देवांक मजत केल्ल्या हर एकल्यांक हें कोरी टेन बूम आनी ताची भयण बेल्सी टेन बूम आनी ह्या तांच्या कुटुंबाच्यांनी सांगाता मेळोन जू देवांक हेरोद गुपीत रितीन जैलांत घालून गॅस चेंबरांनी लगाड काडटा म्हणून कळ्ळ्या वेळार ती तांकां जू देवांक आपल्या घरांत आसरो दिवन तांकां ती सांबाळतात. पूण एक दीस तांकां धरलें आनी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत घालें. कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत घालचें म्हळ्यार आसलें वस्तूर आनी सगळें खाण विणगेकर कांयच खावंक जेवंक दिनासतना कस्तून मान बडोवन तांकां त्या जैलांत घालचें आनी थोडे फावटी गॅस चेंबरांत तांकां लगाड काडचें. लगाड काडल्या उपरांत तांच्या आंगाचें तेल आनी खाण साबू या सोबायाचे वस्तू सयत तयार करतले की 2ऱ्या महाझुजा वेळार विशेश कठीण वळवळ्यांचें जिवीत जावन आसलें. हे कोरी टेन बून आनी ताच्या भयणीक त्या एका जैलांत घाल्ल्या वेळार तांच्या एका त्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत विशेश भिकूण आसले आनी जळारी आसले आनी मूस आसले. ही कुरी निरंतरी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. ताची भयण बेल्सी म्हणटा तूं कित्याक देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता? हांगा भिकूण आसात. देवाक आमी
आमी देवाचे रागार जायचे, देवाकच आमी जोर करीचे, देवाक बोब मारीचे. कित्याक हे भिकूण हांगासर आसात, कित्याक हे मूस आसात, कित्याक हे जळारी आसात. पूण कोरी म्हणटा ना, देवाक हर एका संगतींनी आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचे. म्हाका उपरांत त्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान 12 जाण मरण पावली, पूण ही वाचून उरलीं. उपरांत ती जाणां जाली, ह्या सगळो संवसार जाणां जालो कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान कितें सगळें घडलें म्हणून. ह्या कोरी तावन आनी बेलसी तावन मातनी सोजेर शिपाय, हिटलराचे क्रूर शिपाय सर कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आसल्या स्त्रियांचेर जुलूम करतले, अत्याचार चलयतले आनी तांकां लगाड काडटले. पूण ते शिपाई हांच्या त्या जैलाक येवन, आनी त्या त्या जैलांत विशेश भिकूण आसले, विशेष जळारी आसले आनी विशेष मूस आसले. देखून म्हाका आज आमी जाणा जाता थंयसर मूस भिकूण आनी त्या जळारी मदें सयत कोरीन आनी ताच्या भयणीन देवाक अर्घ आनी होगळाप दिली. देखून देवान तांकां राखलें आनी सांबाळलें. त्या एका वर्त्या अनवरांतलें तांबड्या दर्यांतल्यान इस्रायल लोकांक उतरायशें केल्ल्या बरें देवान तांकां राखलें आनी सांबाळलें. गेल्या त्या वर्सा कोरोना व्हायरस वर्तें खर्ग आयलें. ह्या खर्गा खातीर मोगाचें न्हू, आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक फावो. कित्याक ह्या खर्गा वेळार देवान ताची अजापां, वेजमीत आनी महत्कार्य आमच्या मदें दाखयल्यान. आनी हांव आनी तूं जावन आसा साक्ष. देवान मोगाचें आज आमकां जिवन दवरलां. न्हयच आमी उस्वास घेता आनी सोडता, आमी जिवंत आसा मात न्ही, बऱ्या भलायकेंत आसा. सर आशिर्वादां बेसांवां आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करना आसा. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत हर एक संगती खातीर आमी अर्घ आनी होगलाप दितना मोगाचें आमी निराश जायना, आमी देदेस्पर जायना, आमी मानसीक जायना. ताच्या बदलाक व्हडा उमेदीन आनी व्हडा भरवशान आमी भरता. जर तर मरये मायेक व्हरतो मान आनी गौरव देवान दिलो तर म्हाका आनी तुकाय जर तर देवा सवय आमचें नवें वर्स आराम करता, देवाच्या महिमे खातीर आमी जियेत आसना, तोच मोगाचें आमकां सदांच राखतलो आनी सांबाळटलो. दावीद आपल्या किर्तनांत 20:3 4थ्या वळीर तो म्हणटा, काळख्या फाल्क्यांतल्यान हांव चलता आसतना हांव भियेना, कित्याक तो म्हज्या सांगात आसा. ताचो दांडो आनी ताचें भेत म्हाका सांगात दिता. काळख्या फाल्क्यांतल्यान, काळोखाच्या वाट्यांतल्यान चलतना सयत मोगाचें आमी भियेना, कित्याक देव आमच्या सांगाता, इम्मानुएल आमच्या सांगाता तो आसा. आनी एक देवाचें उतर म्हज्या नियाळाक आयलें सकाळीं रामाघरां बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वसरांत 30 आनी 7 वळीर. हांगासर सांत पावल म्हणटा, वी आर मोर दॅन कॉन्करर्स इन आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट हू लव्स अस. आमचो मोग करच्या समया जेजू क्रिस्त थंय आमी जैत्यवंता प्रास वर्ते जावन आसा. हांव चिंतूंक पडलो, कोंकणीन तशें ना थंयसर बरयलें, पूण इंग्लीश ट्रान्सलेशन कोंकणीक आमी भाशांतर केल्या त्या रितीन आमकां अर्थ जाता. जैत्यवंता प्रास आमी वर्ते जावन आसा. तेन्ना म्हाका उडास येयलो. एक फावटी हांव टीव्हीचेर एक स्पोर्ट्स इव्हेंट पळोवन आसलो. टेनिसांत जिखलेल्याक मुखार आपोवन ताका मान सन्मान केलो. तो चॅम्पियन जाल्ल्याक ताका एक व्हडली सयत चॅक दिली, आमच्या इंडियाच्या पयशांनी करोडांची एक चॅक दिता आसतना ताच्या बकलेन ताची पती नासली. ताणें चॅक काण बायलेक दिल्लीस, बायलेन ताचें बॅग उक्तें गेलें आनी त्या बॅगा भितर गेलें. थंयसर आसलो कॉमेंटेटर म्हणूंक लागलो, शी इज मोर दॅन द कॉन्करर म्हणून. म्हणजे तो व्यक्ती टेनीस तें टायटल ताणें जिखलें, पूण ताच्या बायलेन ताकाच जिखलें. म्हाका समी जेजू क्रिस्त कुर्सार मरोन आमकां जैत जण दिता, वायटाचेर, खोटेपणाचेर, पातळाचेर, सक्तेचेर. पूण समया जेजू क्रिस्ताची एकवटांत आसले आमकां तो आमचो मोग करता आसतना आमी ताचे थंय मोगाचें न्हू, आमी सर आशिर्वादां जण घेता. आमचो मोग करतल्या समया जेजू क्रिस्त थंय आमी जैत्यवंता प्रास वर्ते जावन आसा. म्हणजे समी जेजू आमकां उंच उबारता. तर मोगाचें हें नवें वर्स संपूर्ण तरान देव मातेक, मरिये मायेक आमी समर्पण दिवया. समया जेजूक, इम्मानुएलाक आमी समर्पण दिवया. समया जेजूकच आमचें जिवीत ह्या वर्सा बरोवंक आनी ह्या जिवितांतले सकट संगती चलोवन व्हरूंक ताच्या हातांत आमचें जिवीत समर्पण दिवया. आमचें जिवीत खंडीत जावन सुफळ जातलें, जैत्यवंत जातलें, आशिर्वादांचें बेसांवाचें जातलें. न्हयच संवसारी समृद्धी, संवसारी प्रगती, संवसारी आशिर्वादां आमकां मेळटलीं. सर्गींची दैवीक आशिर्वादां, आध्यात्मीक वाडवळी, समृद्धी आनी प्रगती दिवस आमकां फावो करतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आतां आमी उबे रावया. आमचो भावार्थ एका निजा देवातय आमी उसारया. सतमंता देवाक, सरपदीधरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच सुपुताक आमच्या समया जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो, अवंकार मरयेतां जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कससले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंतलो, सर्गार चडलो, सरपदीदार देवपाच्या उजव्या बसला,
थंयच्यान जिवांची मेल्यांची जडती करूंक तो येतलो सदमंतां पवित्र आत्म्या कदुले पविसले भक्तांचो एकता फातकांचे मकसाणे कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमचे सर्गरचो नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा देवा बापा मुखार आमी दवरया. भोव मंगळा सर्गींचे बाबा सगळ्या पवित्र सभेच्या एकवटा पासत आमी मागता. पाप साहेबाक कार्दिनालांक बिस्पांक यासाकांक धार्मीक फुडाऱ्यांक मिशनरींक सुवार्ता प्रकट करतल्या हर एकल्यान तुज्या विशेष पवित्र आत्म्यान भर हे नवे बरस सुवार्ता प्रकट करूंक एक नवो अवकाश म्हणून आमी स्विकार करूं आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल हे वर्सा पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक धर्म प्रकटणाराक कृपा आशिर्वाद बरी भलायकी आनी सर देणी फावो कर म्हण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सर्गींच्या देवापा आमच्या सर कुटुंबांक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. कुटुंबांतल्या आवय बापायंक तरणाट्यांक तशेंच भुरग्यांक प्रायवंतांक आनी कुटुंबाच्या हर एक आसंद्यांक आमची कुटुंबां खरेपणी भाग्यवंत कुटुंबां जावं दी. समया जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान सडयलेलीं कुटुंबां जावं दी. कुटुंबाच्या हर एक आसंद्यान पवित्रपणी भाग्यवंतपणी जिवन तुका मान आनी गौरव दी शंकर. संवसारी रितीनी बरें शिकप जावन बरो फुडार आसा कर बरो दिसपडतो ग्रास जोडन कुटुंबाक तांणी विशेश रितीन आशिर्वाद जाय शंकर आनी तांकां मेळिल्लीं आशिर्वादां तांच्या व्हडल्या कुटुंबांतय फिरगजेतय पवित्र सभेतय समाजेतय मनशा कुळांतय वांटून घे शंकर. अशें आमची सर कुटुंबां क्रिस्तांव कुटुंबां आदर्श कुटुंबां जायशें आशिर्वाद घाल म्हण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सर्गींचे बापा दैवी कुलोरेत्री मंदिराच्या सर ह्या साकान तुज्या हातांत हांव समर्पण दितां आनी हांगासर वावरतल्या सर स्वयंसेवकांक आनी आमच्या संगता वावरत्या सर वावराड्यांक समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान भर ह्या वर्सा चड आनी चड क्रियाशील रितीन आनी क्रियात्मक रितीन सुवार्ता प्रकट करूंक आनी चड आनी चड जाणांक सुवार्थे थंय पवित्र पुस्तकांतय सासणीक जिवितांतय आकर्शीत करूंक दैवी कुलोरेत्री मंदिराच्या सर वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सर्गींचे बापा दैवी कुलोरेत्री मंदिराच्या सर दानी पासत हिताचिंतका पासत पात्रांना पासत आमी मागता. तांणी उदारपणान दिल्ल्या दानाक 100 वांट्यांनी तूं तांकां प्रतिफळ फावो कर. दैवी कुलोरेत्री मंदिरांतय तांची नांवां दाखल केल्ल्या दैवीक कुटुंबांचेर दैवीक काजारी जोड्यांचेर दैवीक प्रायवंतांचेर दैवीक तरणाट्यांचेर दैवीक एकसुऱ्यांचेर दैवीक भुरग्यांचेर आनी समेस्तांचेर तूं आशिर्वाद घाल. हांगासर जावचें मेसाचें बलिदान बोपय सक्रांतीचें आराधन नवेनां मागणें आनी हाचो फळ आनी ताचे द्वारे मेळची कृपा सकत आशिर्वादां ह्या तुज्या भुरग्यांचेर विशेश तरान तांकां अनुभव जावं दी आनी ताच्या सर गरजांनी पाव म्हण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सर्गींचे बापा सर गरजे वासान पासत आमी मागता. पिडेस्तांक बापा ह्या नव्या वर्सांत बरी भलायकी दी तांचे पिडा गूण कर तांकां सोसूंक जायनातली दूख आसा ती पयस कर. आस्पत्रांत आसल्या पिडेस्तां पासत मागता. काम नातल्या पासून मागता बापा तांकां तूं बरें काम फावो कर. तरणाट्या पासून मागता बापा सर वायटांतले वायट सवयांतल्यान तूं ताका अलग कर. गोबायलांत मनस्ताप जावन वेगळ्या तरेच्या वाटेर आसल्या काजारी जोड्यां पासून मागता तांणी एकामेकां समजून बगसून माया मोगाची जिणी जिये शंकर. भुरग्यांनी ह्या बापाय विधेय जाय शंकर. कुटुंबांत आसल्या अपंग या कसलेय उण आसल्या कुटुंबाच्या संद्यांक सो हर एकल्यांनी मोग करून समजून घेवन तांची जतन घे शंकर. कोणाकच कुटुंबांत पयस करिना शंकर. आनी बापा उतर प्रायता पासत मागता. कश्ट जातल्यांक पासत मागता. काम नातल्यांक बरें काम फावो कर. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आशिल्ल्यांक प्रमोशन जाय शंकर. परिक्षा बरयतल्या भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक आनी परिक्षेन उत्तीर्ण जाय शंकर. अशें हें नवें वर्स हर एकल्याक आशिर्वादाचें आनी बेसांवाचें जाय शंकर म्हण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आमचे सर गरजो आनी ते सवा उंड्या आनी वायना सवें सर्वेस्पर देवाक आमी भेटोवन दिवया. देखून आतां आमी भेटवणेचें गीत गावया. भेटवणेचें गीत C49 पेज 116. उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचें तुका भेटयता. जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकून उर्बेस्त आमकां कर. तुजी खुशी पाळूंक
कुरपेन आमकां भर पेल्या सेवेंची उदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घेव धैर्यान आमकां भर भावा भयणीनो आमी बेटोंचे मिसाचें बलिदान मरी माय देव मातेच्या दबाजीक परबे दिसा आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवय आमी जियोंकचे ह्या नव्या वर्साच्या हर एका दिसा सवय सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी एका पवित्रच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंसून तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवान देव मातेची दाबाजीक परब आमी संतोशान संभ्रमता. तिच्या विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तुमचो शेवटाक पावय म्हण मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. देव माते नित्यांकारी मरयेक आमी नमान करतना एकाच ताळ्यान आमी तुका वाखणता. तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अहंकारपणाची होडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फंकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात. तांचे सांगात आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या अपवित्रपणाची सर. सगळी तुजी रचना तुका वाखणता कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खास परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका अधीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो.
जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आमच्या सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्टां मरणाचो ताज्या आनंद भरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत अवंकार मुरयेच्या तुज्या बगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा ह्या भले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी ताण फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगत बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोवले बापाच्या संगाती पळय सगळ्या समेस्त गोवल्या आनी म्हणयाऱ्या बराबर तुज्या पुता तुका जोडून घेतल्या सगळ्या परज्या संगाती ह्या संवसारांत वर्सुरेत तुज्या पळय सभेक भोवातान आनी प्रितमोगान तीर कर तुजे हुचीर आमी एकठांयच केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी थंय आयकून घे काणवाल्या बापा संवसारांचे मेळ्ळ्या तुज्या भुरग्यांक थंय आयकून तुजी तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राज्यांत घे ह्या दिसांनी मरण पावल्या समेस्तांचो आमी उडास करया विशेश जावन कोरोना व्हायरस कर्गा वरवीं आनी इतर पिडे वरवीं सरलेल्यांचो आमी उडास करया बापा तांकां समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवनचें वाग फाव कर थंयसर आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताजे वतीची सगळे बरे वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन देव आमचो बाप आमच्या संगता सदांच तो आसा ताच्या पुता जेजूतय मरये मायतेय सांता भक्तांतय आनी आंज बडव्यांतय ह्या नव्या वर्सांत देखून सर्गींच्या बापाक आमी भक्तीपणी उलो मारया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतलें सदांच आमकां निवार विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरकांतलें ह्या वर्सा बेगीनच आमकां सुटका दी बऱ्यांतलें बरें वखद आमकां मनशा कुळा फावो कर ह्या खरगांतलें आनी खरगा वरवीं आयिल्ल्या सर समस्यांतले कश्ट अनवरांतले आमकां तूं सुटका लाभय आमच्या जिवितांत सवस्थकाय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो माया म्हाका सुगुर्त शांती समाधान हस्त्या तोंडान वांटून घेवया शांती तुमकां देवाची शेळिये संसाराचे पाप काट
करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समय जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संगता ती आमचे जरती आनी क्यासाडेन जावं पूण जेका खातीर आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वखद दिवं. हो आमचो समय जेजू क्रिस्त आमच्या सांगता ह्या नव्या वर्सांत हर एका दिसा हर एका घडये आसतलो म्हणून आमकां तो बसयता आनी आमकां ताजें मांस आनी रगतच जेवण आनी खाण पिवण जावन दिता. ह्या ताज्या दैवीक जेवणाक आपोवण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत संको H14 पेज 234. सगळी सृष्टी पावना बाळका धरून तुका कसोरीगलो शिरकावने सांग तूं म्हाका प्रितीच्या ये बाळोका वंदिता ये तारुका सयो जंपी काढता तुका देव पुता सयो जंपी काढता तुका. पातयलो बापान म्हाका वचूंक ह्या संवसारान सोडवून करच्याक धाडलो म्हाका मनशाकुळा जागो थंयसर मेळ्ळो ना म्हाका स्विकार केलो ना जल्मलो गोरवांच्या गोट्यान तुजे पासून जल्मलो गोरवांच्या गोट्यान. सांभाळणारी बाळोका तू संसारासो सर्पद्वेदार्धनी तू सगळे सृष्टेसो आमचो वेस कित्याक घेतलाय अस्कत बाळ कित्याक जालाय खंय आसा तो वैभव तुजो सांग म्हाका खंय आसा तो वैभव तुजो. पातकांतली सोडूंक तुमकां हांव ह्या भुमीर आयला देव जिवीत भरपूर तारान दिवच्याक हांव आयला दैवी बाळ तुका करच्याक मोगा उजो पेटोवच्याक अस्कत मनशा बाळशें जाला तुका लागून अस्कत मनशा बाळशें जाला. हत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे आतां आमी दोळे धांपया. समिया जेजूचें दर्शन आमी घेवया आनी समिया जेजूक आमचें नवें वर्स 2021 आनी त्या वर्साचे हर एक दीस आमी दाखोवया आनी आमच्यो आशा अत्रेक आमची स्वप्नां आमच्यो येवजण्यो ताका सांगया आनी जेजू लागीं व्हडा मोगान आमी उलोवया. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजारा साय म्हण हांव पाती येता हांव सर वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये
ये काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयो न्हू म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका विंगून धरता हांव तुका विंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवट ह्या नव्या वर्सांत ह्या नव्या वर्सांत आनी म्हज्या फुकल्या जिणयेंत आनी म्हज्या मुखल्या तूं जिणयेंत सदांच म्हजे संगी राव सदांच म्हजे संगी राव तुंच म्हाका सोलोवन व्हर तुंच म्हाका सोलोवन व्हर तुंच म्हाका राख आनी सांबाळ तुंच म्हाका राख आनी सांबाळ जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें ताव केदींकच हांवें केदींकच वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या कणवळ्या बापा जेजून हांवकार येतावन घेतलेली कूड आनी रगत आमचें खाण आनी जेवण जावन तुवें दिल्याय ह्या अमोलीक देण्या खातीर तशेंच ताच्या अवकारमयेच्या आनी आमच्या जण एकल्याच्या आवयच्या देण्या पासत खतखतीत काळजान आमी तुका आधीन वाचता जेजूचे आवयच्या देखी प्रमाणे चलोवंक सगळ्या आवयांक ही कृपा दी आनी जेजू परी आमी समेस्तांनी ह्या सर्गींच्या मायेचे आनी आमचे जण एकल्याच्या आवयचें काळी संतोशान भरूंक आमकां आधार दी म्हण मागता त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्यान पासत विशेष मागणें सर पदेदार आनी काकुतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर रचनेचो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातेनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी तूं दयेन आयक पिडा बेगीनच ना कर पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक ही गूण कर सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोडून काडिशें जावं सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरापणा खातीर जगती मेटां काडिशें कर तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवे आसो ह्या नव्या वर्साच्या दाबाजीक आशिर्वादा पासत तकली बागावन आमी मागया सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांभाळू आमेन आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोन तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागो आमेन दुलभयेन तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तुमकां दी आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन परतून मोगाच्या दैवी कलोरेतीर मंदिरा तर्फेन हांव तुमकां भागी आशिर्वादांचे आनी समृद्धेचे नवे वर्स 2020 आनी 1 हांव मागतां हे नवं वर्स आमी समया सवें आनी देव माते सवें संत भक्तां सवें आनी आंज बडव्यां सवें आमी आरंभ करया आज शुक्रार हरियका शुक्रार आमी सांजेर 2 वरांची ऑनलायन रितीर दवरतले आज ती दवरिना कित्याक काल राती आमी ज्या घरान दवरलें जावन आसा अपुरबेन जावंक देवान आमकां आशिर्वाद दिल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगळाप पूण फाल्यां शनवाराची रेतीर सकाळीं 10 वरां तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत आसतली आनी येवच्या शुक्रारा ऑनलायन रेतीर 6 वरां तावन 8 वरां पर्यंत सांजेर खंडीत जावन आसतली तुमकां हर एकल्यांक ह्या नव्या वर्साचे शुभाशय दैवी कलोरेतीर मंदिराच्या सर याजकां स्वयंसेवकां आनी वावराड्या तर्फेन हांव पाठयतां वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार अंतिम गीत O54 पेज 332 वंदितां वर्णितां ये देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावूं हळसितां देन वाचतां अंकवारी मोरये आज तुका भक्तीन वरबेन नमान करूं माय तूं देवाची माय तशेंच आमची आयक माये दयेन मागणी आमची जिनियेच्या पयनार कश्टां अनवरां धी आमकां तुजी मजत वंदितां वर्णितां ये देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावूं हळसितां दिन वाचतां पावकारी मोरये आज तुका भक्तीन वरबेन नमान करूं मोगाळ पुता सोवे
Ampar mori, आशीर्वाद दीव आमकां. Begin Christue निवरम काम देवा आमच्या स्मरतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.